हांसत हांसत एकामेकाच्या खांदार हात दवरून शानू आनी मोनू घरांत भितर सरले. मा, च्या दी बेगीन, भूक लागल्या. दोगांयनी आरड घाली. ते क्रिकेट खेळून आयिल्ले. आयज कितल्यो धांवड्यो काडल्यो न्हय रे हांवें शानू, मोनून आपल्याक तोखेत म्हणलें. आवय, आनी हांवें कॅच धरूंक नाशिल्ली जाल्यार ते जिखपाचे. शानून आपल्या फिल्डिंगाची गाथा गायत हातांतलें बॅट कोनशाक दवरलें. तांची आजी वलतेरार विणत बशिल्ली. दनपरां जेवचे पयलीं तिणें मुगांचे लाडू वळून दवरिल्ले. तांकां दोगांयकूय खूश पळोवन तिणें मनान देवाक नमस्कार केलो. शानूचे मान तांकां दुदांतले फोव वाडले आनी च्याचीं कपां तांचे मुखार दवरलीं. आगो, ते मुगांचे लाडूय दी तांकां. ते पळय करंडान दवरल्यात. थकल्यात ते खेळून. आजयेन मांक अर्द सोडली. मुगांचे लाडू? तांच्या तोंडाक उदक सुटलें. नाका आमकां फोव, लाडूच दी. बरोबर म्हणीत प्लेटी कुशीन काडल्यो. आजयेन म्हणलें, पयलीं मान केल्ले फोव खायात, पौश्टीक ते. खेळून दमून आयल्यात तुमी. लाडू खावन पोट भरचें ना. ते बेश्टेच तोंडांत उडोवचे. आतां अभ्यासाक बसूंक जाय. फोव खातकीर पोट भरतलें आनी मेंदू कामाक लागतलो. पयलीं फोव सोंपोवन दी गो तांकां. अभ्यास जातकीर लाडू दिल्यार जाले. ते सरशीं दोगांयनी फोव सोंपयले. एक एकटो वचून न्हावन घेतलें. संध्या मळी आनी अभ्यासाक बसले. परत एकदां तांकां एकठांय बसून अभ्यास करतना पळोवन आजयेन तृप्तीचो सुस्कारो सोडलो. शानू तिचो एकटोच अपुरबायेचो नातू. शानूचो पप्पा तिचो पूत महेशाची मेणवाती करपाची फॅक्टरी चलताली. एका दिसा रस्त्या कुशीक आपली गाडी थांबोवन रस्तो हुंपतना ताचे फाटोफाट एक भुरगो आयलो. सायब, बूट पॉलिश. सायब, बूट पॉलिश करूं? सायब, सायब. तो चलत रावलो आनी ताचे फाटोफाट तो भुरगो. ताची ती करंदाय आरकून महेशान आपल्या बुटांचेर नदर मारली आनी थांबलो. त्या भुरग्याक बूट पॉलिश करूंक सांगलें. आपली ल्हान पेटी ताणें उगडली. पॉलिश, ब्रश आनी कपडो भायर काडलो. महेशाक पेटीचेर पांय दवरूंक लावन ताचे बूट पॉलिश करूंक लागलो. पॉलिश केल्ले बूट कपड्यान घासून चकचकीत केले आनी प्रसन्न मुखामळान म्हळें, 10 रुपया सायब. महेशान दिल्ली नोट कपलार तेंकोवन देवाक आर्गां दीत म्हळें, सायब, बोणी, देव बरें करूं. महेशाक ताच्या दोळ्यांत एक चमक दिश्टी पडली. एके तरेचो हावेस त्या दोळ्यांनी झळकतालो. ताचें मन त्या भुरग्या वटेन वळ्ळें. ताची वासपूस करतकीर ताका कळ्ळें की ताचें नांव मनोहर. आपल्या आवय बापाय वांगडा स्कुटरीर वतना तांकां अपघात जावन तीं दोगांय सोंपलीं आनी मनोहर वाटावलो. रस्त्या कुशीक बेशुद्ध पडिल्ले अवस्थेंत ताका एका मोवाल्यान उखल्लो आनी भीक मागूंक पोसलो. मोठ्या कश्टान आनी हिकमतीन तो ताचे तावडेंतल्यान सुटून पळून ह्या शारांत आयलो आनी मेहनत करून आपलें पोट भरूंक लागलो. आतां फुटपाथ ताचें घर जाल्लें. महेशाक ताच्या दोळ्यांनी खूब कितें सांगून दिल्लें आनी ताचे परिस्थितीन आनी कश्ट करपाचे तळमळीन ताच्या काळजाक हात घाल्लो. म्हजे फॅक्टरींत मेणवाती पॅक करूंक तो उपकारतलो. ताच्या मनांत विचार आयलो. आपलो पत्तो ताका दिवन दुसऱ्या दिसा घरा आपयलो. आपल्याक दिल्लो वेळ सांबाळून मनोहर दुसऱ्या दिसा महेशागेर हजर जालो. महेशान ताका फॅक्टरी दाखयली आनी ताचें काम समजावन सांगलें. त्याच दिसा सावन तो कामाक रुजू जालो. 2 वेळाचें जेवण तो महेशागेर घेतालो आनी रातचो फॅक्टरींत एका कोनशाक न्हिदतालो. ताका जेवण वाडटना आजी अपुरबायेन ताचे कडेन गजाली करताली. आपल्या नातवाचे पिरायेचो हो भुरगो आवय बापायची सावळी
दुर्दैवान ताचे वयली पयस जावन तो हे अवस्थेक पाविल्लो. शिकप नासून अनाडी उरतलो. तिचें मन चुरचुरतालें. शिकपाची ताची तळमळ आनी उमेद ताच्या उलोवपांतल्यान झळकताली. ती तिचे नदरेक चुकली ना. तो हुशार आनी मेहनती आसलो. एके रातीक जेवणा मेजार तिणें आपल्या पुताकडेन मनोहराच्या शिक्षणाचो प्रस्ताव मांडलो. महेशाचे घरकान्नीन हाचेर निशेध मारीत म्हणलें, रस्त्यावेल्यांक कामाक दवरून तांचें पोट भरप वेगळें आनी तांच्या शिक्षणाचो भार माथ्यार घेवप वेगळें. ताका थंयच आसूं दी. पूण आजयेन आपल्या पुताक विनयत म्हणलें, महेश, एका मेहनती अनाथ भुरग्याक तुवें शिक्षीत केलो जाल्यार तुका पुण्य मेळटलें. तुज्या पुताचें भलें जातलें. तुका तांकता म्हणून तुजे कडेन हो उपकार मागता पुता. आनी आपले सुनेकूय तेणें समजावन मनोहराक शाळेंत धाडूंक राजी केली. जालें. नायट स्कुलांत ताका दाखल केलो. दिसाचें फॅक्टरींत काम आनी रातचो शाळेंत. मन लावन तो शिकतालो. वरस सोंपता म्हणसर ताणें बरीच उदरगत केल्ली. इतली की तो शानू बरोबर ताच्या इश्कोलांत ताचे बरोबर त्याच वर्गांत शिकपाक लायक जालो. आजयेन परतून आपल्या पुताक म्हळें, शानू भशेनूच मनोहर. ह्या घराचो एक हिस्सो तो जाला. ताकाय तसोच वागोवया. तूं ताका आमच्याच घरांत दवर. शानूकय ताच्या रुपांत भाव मेळटलो. इश्टागतीचे धागे तर तांणी बांदल्याच. तुजो बंगलो व्हड आसा. ताकाय आसरो मेळटलो. ताची वासपूस करपी कोणूच ना. तूंच ताचो बापूय जा. इतलें सगलें तुवें ताचे पासत तर केलांच. मनोहराचो केन्नाच मोनू जावन ताणें त्या पुराय कुटुंबाची काळजां जिखिल्ली. दिसभर तो पयलीं फॅक्टरींत काम करतालो. शानूच्या इश्कोलांत वचत सावन तो फक्त सांजेचोच फॅक्टरींत वतालो. आपल्या आवयच्या उतराक मान दिवन महेशान मोनूक घरांत एक कूड दिली आनी तेन्नाच्यान तो तांचोच जावन त्या घरांत रावंक लागलो. पयलीं शानूक ताचें घरांत रावप खुबतालें आनी ल्हान ल्हान कारणांक लागून तो ताचे कडेन झगडटालो. मां तांच्यो त्यो कागाळी आयकून वाजेल्ली. मोनूक घरांत हाडिल्ले बद्दल आजयेक खेपताली आनी तिचेर धिट्टाली. सवका सवका मोनून त्या घराची मनमेकळेपणान सेवा करीत सगल्यांक आपली केली. शानूकय ताची संवय जाली आनी आपसूक लळो लागलो. आतां दोगूय एकूच कुडींत न्हिदताले आनी सगलीं कामां चडशीं बरोबरूच करताले. महेशान फॅक्टरींतल्या कामांतल्यान पुरायपणान मोनूची सुटका केली आनी ताच्या शिक्षणाचो आनी उदार पसवणाचो भार आपल्या भुजार घेतलो. शानू मोनूचो अभ्यास सोंपलो आनी लाडू खायत ते आजये म्हऱ्यांत येवन बसले. तांची कवळी मनां संस्कारूंक होच खीण बरो. आपलें कितें पिकिल्लें पान गळून पडटलें. 2 जाणवायेचे शब्द तांकां सांगया. आजयेन संद सादली. शानू मोनू, आयज एक गुपीत तुमकां सांगू. आजयेन मुद्द्याक हात घातलो. आजी बऱ्यो बऱ्यो काणयो तांकां सांगताली. आतांय कितें तरी रुच्चीक आयकूंक मेळटलें हाची तांकां खात्री जाली. सांग सांग, दोगांयनी म्हणलें. शानू, तुवें तुज्या आज्याक पळयला? ना. तूं जल्मुचे पयलींच तो देवासरी गेलो. खबर आसा तुका तो कोण आनी खंयच्यान आयलो तो? ना, म्हळें शानून. तो फॉरेनर तर गे. आजी हांसली. ना. अरे, मोनू सारको असोच ताका एका दानशूर मनशान आपल्यागेर व्हरून ल्हानाचो व्हड केल्लो. त्या तेंपार व्हडलें शिक्षण कोणाकूच चडशें मेळना आसलें. तरूय तुज्या आज्याक ताणें वाचूंक बरोवंक शिकयलो. ल्हानसो धंदो उबारून आपल्या पांयार उबो रावंक ताका पुरतो केलो. घरांतूच मेणवाती करून तो दारांनी भोंवन विकतालो. पूण आजे, आमची मेणवातीची फॅक्टरी आसा ती कोणें बांदली तर? शानू फुडें आयकूंक उतावीळ जाल्लो. ती तुज्या पप्पान आपले हिकमतीन उबी केल्या, पूण आपल्या बापायच्या धंद्याचो उद्धार करून. आजी उद्गारली. आज्याक सांबाळिल्ल्या त्या मनशाक पप्पा वळखतालो तर? ताणें ताका पळयल्लो? मोनूची उत्सुकताय आतां वाडिल्ली.
महेशाक तो आतां पप्पाच म्हणटालो. ना, पूण आज्यान ताका आपली गजाल सांगिल्ली. देखूनच ताणें तुका मजतीचो हात दिवन आपल्या आज्याक मेळिल्ल्या बरेपणाची परतफेड करपाची संद सोडली ना. लोखंड गरम आसतनाच तें पेटल्यार बरें म्हणून आजयेन बरोबर वार केलो. पुतानो, ल्हान दुबळ्यांक आदार दिवंक केन्नाच अनमन नाकात. जितलें तूं दुसऱ्याक वाडटा, जितलें तूं दुसऱ्याक दिता, तें दुपेट्टीन तुका परत मेळटा. संपत्तीच कित्याक दुपेट जाल्ली जाय? जें सूख आनी समाधान दुसऱ्याक बरें करून आनी एकामेकां मदीं वांटून मेळटा तें कितें कमी तर? शानून आजयेचो हात हातांत घेत म्हळें, हांव आनी मोनू सगळे वांटून घेतात न्हय गे आजे. हय तर, व्हड जाय मेरेन अशेंच वागात. हे जाणटेलेचें एक मनान दवरात. जो आपल्या कडेन आसा तें सांठोवन दवरता तो गरीब, आनी जो आपलें दुसऱ्याक वांटटा आनी मजतीक धांवता तो खऱ्या अर्थान गिरेस्त. एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान जीण जगात. समाजाक बरे नमुने जायात. आजयेन उपदेश केलो.